इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. आयज हो तुम्ही व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो कालच्या व्हिडिओ कंटिन्युएशन म्हटल्यार एक मिनट कालच्या व्हिडिओचे कंटिन्युएशन म्हटल्यार लायक अ पार्ट 2 कालच्या व्हिडिओचो. कित्याक की कालच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयले की बेबी रिलेटेड बॅग पॅकिंग जे आसा पळय ते सगळे हांवें तुमकां कालच्या व्हिडिओन दाखयले. आयज म्हाजो ट्रायपॉडूच सेट जायना असो. ओके, बेबी रिलेटेड जे कितें पॅकिंग आसा पळय ते हांवें तुमकां सगळे दाखयले आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो खूब लेंथी जाता. हेजेच खातीर हांव पार्ट 2 जो आसा पळय तो आतां तुमच्या वांगडा शेअर करता. जे कितें पॅकिंग आसतलें ते म्हाज्या रिलेटेड म्हटल्यार हांवें कितें कितें कॅरी केलां. एक जेन्ना डिलिव्हरी जाता पळय तेन्ना कितें कितें एसेन्शियल्स आसता, कितें कितें गरजेचें लागता, अशें म्हाका जें कितें दिसलें पळय न्हू गरजेचें जावं हें कितें घेवपाक जाय अशें म्हणून तें हांवें हांगासर कॅरी करपाचें ट्राय केलां. आनी जर तर कितें कमी घेतलें चड घेतलें जावं कितें घेवना जाल्यार तुमी आसात न्ही मागीर म्हाका सांगपाक. सो आय नो तुमी म्हाका कमेंट करून सांगतलीच मागीर की आनी कितें कॅरी करपाक जाय, जावं जें कितें हांवें कॅरी केलां तें खरेंच युजफूल आसा काय ना ते बी तुम्ही म्हाका कमेंट करून सांगा. जाणा कालचो व्हिडिओ खूब लेंथी जाल्लो, आयज इन अ शॉर्ट वे सगळें कवर अप करपाचें ट्राय करता. तर फर्स्टली म्हटल्यार हांगासर कपडे जे आसा पळय न्हू ते हांवें न्ही हांगासर फिडींग गाउन्स जे आसा पळय न्हू ते कॅरी केल्या. तर 4 फिडींग गाउन्स जे आसा पळय ते हांवें घेतले आनी बेश्टे नॉर्मल ड्रेस एंड ऑल जे आसा पळय ते हांवें कॅरी करूं ना. फकत न्ही हांवें हांगासर फिडींग गाउन जे आसा पळय न्हू तेच घेतल्या. म्हळ्यार फिडींग नायटी ज्यो आसता पळय न्हू आमच्यो त्योच घेतल्या. हे पळोवपाक शकता तुमी हांगासर 4 ज्यो आसा पळय त्यो घेतल्या हांवें. ड्रेस बीन जे आसा पळय तशें हांवें कांय घेवना. फक्त एक म्हळ्यार होम कमींग ड्रेस आसा पळय तोच आसतलो म्हाजो. बाकीच्यो ह्यो 4 नायट्यो ज्यो आसा पळय त्यो हांवें घेतल्या. कित्याक की तुमी तर म्हाका पयलीं पळयल्लें आसतलेंच की हांव घरा कडेन पयलीं ड्रेस गाउन नायटी बिटी सगळें घालतालें. शॉर्ट ड्रेसीस घालतालें, शॉर्ट्स घालतालें, सगळें घालतालें. बट जेन्ना सावन प्रेग्नन्सी जाली पळय न्हू तेन्ना सावन म्हाका कम्फर्टेबल जे आसा पळय न्हू ते अशें करून ह्यो नायटी ज्यो आसता पळय तितूनच दिसता. सो तेका लागून हांवें कितें केलां मागीर आनी त्या टायमान म्हळ्यार जेन्ना डिलिव्हरी जाता तेन्ना पयलींच खूब त्रास अशे आसता. ऑपरेशन जालें जाल्यार स्टिचीस, नॉर्मल जालें जाल्यार मागीर ते हानी त्रास सगळे. सो तेतून भितर मागीर आनी अनकम्फर्टेबल ड्रेस घालून हानी अनकम्फर्टेबल जावपाक नाका. सो हेच्या खातीर म्हाका न्ही हेच कम्फर्टेबल दिसता नायटी ज्यो आसा पळय त्यो. सो म्हणून हांवें त्योच ज्यो आसा पळय त्यो कॅरी केल्या की एक कम्फर्टेबल ड्रेस. ओके, इतले सगळे त्रास आनी तितू भितर एटलिस्ट ड्रेस तरी एक कम्फर्टेबल जावं जाय न्ही अशें म्हणून. ओके, सो अशें करून फिडींग गाउन जे आसा पळय तेका न्ही हांगसर मुखाल्यान बटन ओपनिंग आसा. सो 2-3 बटन आसा ओपनिंग आनी सायडीच्यान न्ही हांगासर झीप आसा. अशें करून दोनी सायडीच्यान झीप आसा ओपनिंग. सो फिडिंगाक बऱ्या पडटा. खूब जाणांक तुमकां खबर आसतलें, खूब जाणांक तुमी वापरल्या बी आसतल्यो. सो अशें करून हे फिडींग गाउन जे आसा पळय ते दोनी वाटेच्यान तेका अशें करून ओपनिंग आसा. आनी नॉर्मल जे आमचे नायटी येता पळय त्यो जशे बेबी क्लोज जे आसा पळय न्हू ते हांवें सगळे धुवन बिवन घेतल्या पळय न्हू तशेंच हांवें ह्यो नायटी बी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो धुवन थोड्योश्यो अल्ट्रेशन बी करून घेतल्या. ओके, सो मागीर अशें जावपा नाका की हांवें अशें करून हे धुनासतना म्हाजे कपडे घेतले आनी मागीर बेबीक कॅरी करतकीर तेका बी कितें स्कीन रॅशीस जावं इन्फेक्शन जालें तर नाटक नाका न्ही अशें म्हणून हांवें सोमत्योच धुवन बिवन नायटी ज्यो आसा पळय त्यो कॅरी केल्या. सो 4 ज्यो आसा पळय न्हू त्यो हांवें घेतल्या. ओके, म्हाका अशें दिसता की 4 ज्यो आसा पळय त्यो इनफ जातल्यो अशें म्हणून. एक 4 दीस हॉस्पिटलान रावता न्ही सो दिसाक एक अशें ह्या हिशोबान हांवें घेतला. तुमी म्हणटले आतां 1-2 घेवन मागीर घरा कडेन व्हरून धुवन परत मागीर दुसरे हाडपाक जायना आशिल्ले काय म्हणून. जाता चिंतपाक गेल्यार सगळें जाता बट तुमचें बीन थिंकींग सारकें इफ सपोज जर तुमी अशें म्हणटा न्ही जाल्यार. बट म्हाजें थिंकींग अशें की इफ सपोज घरा कडेन वचपाक मेळूना जावं एक दिसाक जर 1-2 नायटी लागली, बेबीन सुसू केली जावं कितें ओलें जालें कितें जालें जाल्यार 2 नायट्यो लागल्यो जावं 3 नायट्यो लागल्यो जाल्यार मागीर अशें म्हणून चिंतून हांवें सोमतेच 4 ज्यो आसा पळय त्यो कॅरी केल्या. आनी टोटल 4च फिडींग नायटी ज्यो आसा पळय त्यो हांवें घेतल्या. कित्याक की फिडींग नायटीज बी म्हटल्यार मातशें कम्फर्टेबली हॉस्पिटलांकच जाय पडटा. मागीर घरा कडेन आमी कशें कितें एडजस्ट करूं शकता न्ही तेका लागून धुवन ह्यो 4य बी घालूं शकता. इफ सपोज ओके दिसलें जाल्यार जावं मार्केटांतल्यान नवे हाडून बीन घालूं शकता, तशें कांय प्रॉब्लम ना न्ही. सो हॉस्पिटलांक म्हणटकीर जाय पडटा म्हणून ह्यो 4 ज्यो आसा पळय न्हू त्यो हांवें कॅरी केल्या. सगळ्यो सेम आसा जशी तुमकां दाखयल्या पळय न्हू त्याच प्रमाणे. ओके, सो ह्यो 4
ओके हांगा दवरता. त्याच्या नंतर हांवें हांगासर इनर वियर्स बीन जाय आसा त्यो बीन हांवें हांगासर कॅरी केल्या. सो हे हांगासर प्लास्टिकान घालून ह्यो हांवें हांगासर कॅरी केल्या इनर वेअर्स. नेक्स्ट वो हांवें हांगासर टावल घेतला एक. एक्चुअली एक टावल इनफ जातलो बी काय म्हाका खबर ना, बट सद्याक हांवें एक टावल जो आसा पळय न्हू तो घातला. तुमी म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात की एक टावल ओके जातलो म्हाज्या खातीर. बेबी खातीर तर तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन दाखयलेंच. हो म्हाज्या खातीर एक टावल घेतला. आता ओके जातलो बी काय खबर ना, तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात. नेक्स्ट न्ही हे हांवें हांगासर टिश्यू पेपर घेतल्या. हातूच पावना बँड जावपाक. सो एक पॅकेट जे आसा पळय ते हांवें कॅरी केल्या. जे आमचे नॉर्मल टिश्यू पेपर आसता पळय ते, कित्याक की हॉस्पिटलान कितें अशें करून खाता जेयता आसतना टिश्यू पेपर बी लागतात. आनी म्हाका तर न्ही इवन तुमी खंयी चला टिश्यू पेपर हो म्हाजे कडेन आसताच केन्ना, म्हाज्या वॉलेटान म्हणा, पर्सीन म्हणा, हातीन म्हणा आसताच. आनी म्हाका घरान सुद्दां टिश्यू पेपर भरपूर लागता. हांगा ड्रेसींग टेबलाचेर आसतलो, थंय त्या कबडाचेर आसतलो, किचनान आसतलें, म्हाका टिश्यू पेपर भरपूर लागता. सो ताका लागून हे हांवें टिश्यू पेपर जे आसा पळय न्हू ते कॅरी केल्या. कित्याक आनी अशें म्हणपाचें ना, लागता तें लागता अशें म्हणून हांवें एक पॅकेट जे आसा पळय न्हू हे हांगासर कॅरी केल्लें आसा टिश्यू पेपराचें. नेक्स्ट हे हांवें हांगासर आतांच तुमकां जशें सांगलें पळय न्हू त्या प्रमाणे पिरियड पॅन्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो ऑर्डर केल्ल्यो नुवाच्यो. ओके, खूब जाणांक हांवें विचारलें जे कोण रिसंटली जेंची डिलिव्हरी जाल्या आनीक जे हॉस्पिटलान हांव ट्रिटमेंट घेता थंय म्हाका एका सिस्टरीन बी हेच अशें करून रेकमेंड केलें की अशें करून पिरियड पॅन्टीज ज्यो आसता पळय त्यो तूं यूज एंड थ्रो ज्यो आसता पळय त्यो हें कर म्हणे, म्हटल्यार यूज कर अशें म्हणा, यूज एंड थ्रो. ओके, सो हांवें हे नुवाच्यो ज्यो आसा पळय ती 2 बॉक्सां ऑर्डर केल्ली. सो बॅगान ही बॉक्सां जी आसा पळय ती कॅरी करप खूब डिफिकल्ट वता. ताका लागून हांवें एक हे जे आसा पळय न्हू ते फोडून पिशव्यान घालून घेतला. खूब स्पेस लागता न्ही ताका लागून. स्टील हे एक दवरला तुमकां दाखोवपा खातीर. जेन्ना केन्ना बॅग पॅकिंगाचो व्हिडिओ करता तेन्ना म्हटलें तुमकां सारकेंच दाखोवया आनी मागीर हे परत आशिल्ले तशें अशें करून हांव पिशव्यान बी घालून घेतलें. ओके, आतां ह्यो कश्यो येता त्यो तुमकां दाखोवपाक जाय अशें ना, तुमकां खबर आसतलें यूज एंड थ्रो ज्यो आसता पळय त्यो घेतल्या हांवें. सो 5 हो डिस्पोजेबल पॅन्टीज मेळटा ह्यो 5 सेट. सो ह्यो हांवें 2 सेट घेतला, म्हळ्यार टोटल 10 ज्यो आसा पळय ते घेतला. ओके, आनी मागीर नॉर्मल म्हळ्यार स्टार्टिंगच जे आसता पळय न्हू जेन्ना खूब हेवी फ्लो आसता तेन्नाच आमकां अशें करून मातशें अशें करून हेवी अशें कितें तरी यूज करपाक पडटा. आनी जेन्ना पळय उठपाक जायना, अनकम्फर्टेबल जाता, जेन्ना परत रातचे बितचे त्रास जाता पळय तेन्ना अशें कितें तरी कम्फर्टेबल जाय आसता अशें म्हणून हेजेर हांवें इन्वेस्ट केला. ओके, आनी मागीर एक 4-5 दिसां नंतर नॉर्मल जे यूज आमी खंयचे पॅड्स एंड ऑल करता पळय ते. ओके, सो ताच्या खातीर हांवें हे एवर्टिनाचे, हांव मोस्टली पयलीं सुद्दां हेच एवर्टिनाचेच यूज करतालें, सो तेच हांवें घेतला XXL. ओके, नेक्स्ट जे आसा पळय न्हू हांगासर सगळे म्हाजे कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज त्यो सगळ्यो. आतां अशें ना की कॉस्मेटिक्स आनी टॉयलेटरीज म्हणटकीर हांवें भरपूर कॉस्मेटिक्साचे आयटम्स जे आसा पळय ते घेतल्या म्हणून चड कांय घेवना. कॉस्मेटिक्साचे आयटम्स दाखयता तुमकां पयलीं. कॉस्मेटिक्स कितें घेतला ते तर ओपन करून दाखयता. एक बारीकसो पावच, त्या पावचान हे हांवें हांगासर फर्स्टली हो हांगासर डवाचो शॅम्पू आसा. म्हाका संवय आतां 2-2 दिसांनी केस जे आसा पळय ते धुवपाचे. एक्चुली हांव डव यूज करना, तुमकां तर खबर आसा. हांव कॅरामॉक्साचो जो प्रोफेशनल शॅम्पू आसा तो यूज करता, बट स्टील हो हांगासर डवाचो जो आसा पळय तो हांवें घेतला. आतां माते धुवपाक मेळटलें कितें म्हाका कांय खबर ना, एक 4-5 दीस म्हटल्यार, बट स्टील हांवें कॅरी केलें. इफ सपोज डॉक्टरान जर ओके म्हटलें तूं केस धुवू शकता तो कितें म्हटलें जाल्यार ओके म्हणून हांवें एक बारीकसो सद्याक डव ऑर्डर केला, म्हळ्यार ऑर्डर करून हाडला. ओके, सो तो कॅरी केला. नेक्स्ट म्हाजे कॉस्मेटिक्स म्हणल्यार तुमकां खबर आसा बेबी लोशन आनी पावडर. हो रोल ऑन जो म्हाकाय लागता ताकाय लागता. आमी परफ्यूम दोगांय यूज करना आनी आतां बेबी जालें म्हणटकीर ते परफ्यूम यूज करपाकच मेळना. सो इयरिंग्स घेतल्या. घरा कडेन येता आसतना जाय पडटलें न्ही अशें म्हणून. आतां खंयचो ड्रेस कॅरी करतले खबर ना, बट स्टील हो मल्टी कलराचो झुमका जो आसा पळय न्हू तो हांवें कॅरी केला. खंयचोय ड्रेस घेतल्यार ओके वतलो न्ही अशें म्हणून
आणि हो हांगासर लिप बाम, लिपस्टिक बी कांयच घेवना हांवें, कांयच कॅरी करूना, जस्ट हो नॉर्मल लिप बाम, कित्याक की म्हाका खबर आसलें केन्ना काय घरा कडेन वचून पावल्यार पुरो जातलें, तेका लागून नॉर्मल हो लिप बाम जो आसा पळय तो घेतला. तुम्ही पळोवपाक शकता आनी कांयच ना, इतलेच प्रॉडक्ट्स जे आसा पळय न्हू ते हांवें म्हाज्या आतां कॉस्मेटीक बॉक्सान कॅरी केल्या. पावडर आनी लोशन बी जे आसा पळय ते येता आसतना लिप बाम बीन, आनी हो शॅम्पू इफ सपोज यूज कर म्हटल्यार वॉश कर म्हटलं डॉक्टरान जाल्यार, तेका लागून. आनी फेस वॉश बी घेवना हांवें, कित्याक की हांव हरशीं बसून नॉर्मली चडशें फेस वॉश बीन जे आसा पळय ते यूज करना. हांव म्हाजो फक्त मेडिमिक्साचो सोप, सो तोच हांवें कॅरी केला. एक सोप केस कॅरी केल्या लिपॅत हांगासर. सो आतां सोप केस जी आसा पळय ना ती ओपन करून हितून हो सोप जो आसा पळय तो घालपाचो. ओके, सोमतोच घालून दवरता. पॅकेट आसा एका वयल्यान, सो असोच हांव हितून घालून हो कॅरी करता. आनी कॉस्मेटिक्सा भितर हे हांगासर एक तिकळ्याचें बॉक्स, म्हळ्यार तिकळ्यो जाय पडटा न्ही, परत परत तोंड धुलें बी म्हणटा तिकळी बी पडटा, सो ती जायच पडटा, तेका लागून एक तिकळ्याचें हें कॅरी केलां. आनी एक हो रब्बर. ओके, सो केस बीस बांदपाक आतां वयता तेन्ना कंडिशन कशें आसतलें कांय खबर ना न्ही, सो एटलिस्ट येता तेन्ना तरी सारकें येवपा सारकें घरा कडेन हाडलें म्हणून एक दोन फोटो काडपा सारकें तरी हें आसूं जाय न्ही, अशें म्हणून तें सगळें कॅरी केलां. ओके, तेज्या भायर नेक्स्ट हांवें ही हांगासर एक कोम घेतल्या, केस बी उगोवपाक डेली जायच पडटा न्ही आतां कोम बीन, सो ती एक. आनीक टूथब्रश, टूथपेस्ट, सो तो 2 टूथब्रश आसा हांगासर, एक हेच्या खातीर एक म्हाज्या खातीर. ओके, सद्याक आतां पळय एक रात रावलें जाल्यार सुद्दां तोंड हें धुवपाकूच पडटलें सकाळ फुडें, सो तेका लागून 2 टूथब्रश घेतल्या हांवें. हो घरा कडेन कितल्या दिसांनी वयतलो कितें वयतलें म्हाका कांयच खबर ना, सो जस्ट हो म्हणपा लागलो एक्स्ट्रा एक टूथब्रश कॅरी कर अशें म्हणून, आनी एक टूथपेस्ट. ओके, सो हें कॅरी केलां. एक सॅनिटायझर म्हणून जायच पडटा न्ही, सो हें एक हँड सॅनिटायझर घेतलां हांवें. आनीक एक हँड वॉश जे आसा पळय म्हाजे कडेन हँड वॉशाची व्हडली बॉटल आसा, सो धाकटी बॉटल जी आसा पळय न्हू ती घेवपाक जाय म्हाका. सो ती आतां धाकटी बॉटल जी आसा पळय ती म्हाका मार्केटान गेल्ली खेपी यादूच जायना हाडपाक, बट आतां सद्याक बॅग पॅक करतात न्ही हांव फायनल बॅग पॅकींग, सो ती व्हडली बॉटल जी आसा पळय ती हेजे कडेन काडून घेता आनी ती बॅगान घालून दवरता, मागीर हाडली की एक्सचेंज करपा जाता न्ही तेका लागून. सो इतलें सगळें जें आसा पळय न्हू तें हांवें म्हाज्या खातीर कॅरी केलां. आतां हेच्या भायर कितें लागतलें कितें ना म्हाका कांयच आयडिया ना. आतां फॉर एग्जाम्पल एक जर अशें म्हणपाक गेलें की टावल जो आसा पळय तो हांवें एक कॅरी केलाच, ते म्हळ्यार हॉस्पिटलान आतां बेडशीट्स आनी चादर भितर ती सगळी दिता आसतली, आय होप दिता आसतली. आतां सगळ्या हॉस्पिटलान आतां तुमकां जर विचारपाक गेलें न्ही जाल्यार पळय सगळ्या हॉस्पिटलान बी डिफरंट आसा. तुमी ज्या हॉस्पिटलान रावल्यान जाल्यार तुमची ज्या हॉस्पिटलान डिलिव्हरी जाता थंय मे बी दिता आसतली मे बी दिना आसतली. आतां ज्या हॉस्पिटलान हांव ट्रिटमेंट घेता ज्या हॉस्पिटलान म्हाजी डिलिव्हरी आसतली थंय ते कितें प्रोवायड करता म्हाका कांय खबर ना. सो आतां न्ही नेक्स्ट म्हाजी विजीट जेन्ना आसतली पळय न्हू तेन्ना हांव एनक्वायरी करता. सो आनी कितें हेच्या भायर लागता कितें तें एकदां विचारल्यार बरें अशें म्हाका दिसता. हांवें आजून कांय विचारूं ना, बट स्टील तुमकां जर दिसता ना हांवें हेच्या भायर आनी कितें म्हळ्यार अशें कॅरी करपाक जाय जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगा, खूब हेल्पफूल जातलें. नाल्यार त्या टायमार म्हणजे जी धांवपळ जाता पळय ती तुमी विचारूं नाका मागीर. ओके, सो आनी नेक्स्ट गोश्ट दाखोवपा म्हटल्यार काल जो तुमी म्हाजो व्हिडिओ पळयलो पळय न्हू तितून तुमकां हांव हें दाखोवपाक विसरलें म्हटल्यार बेबी रिलेटेड. सो हे न्ही हांवें सेपरेट एका प्लास्टिकान घालून दवरलेले कपडे जे आसा पळय बेबीचे ते हेकाच लागून की अशें आतां डिलिव्हरी जाली म्हणटकीर बेबीक जेन्ना ऑपरेशन थिएटरांतल्यान किंवा डिलिव्हरी रुमांतल्यान जेन्ना भायर हाडटा पळय तेन्ना सिस्टर्स जे आसता पळय सिस्टर्स त्यो कपडे मागता भुरग्यांक भायर हाडटा आसतना घालून हाडपा खातीर. सो तेन्ना दिवपाक ते बॅग आनी उस्तुपाक नाका अशें म्हणून हांवें हे जे आसा पळय न्हू ते सगळे सेपरेट काडून दवरला. आतां खंय कितें आसा आतां त्या बॅगान जे बेबी बॅग आसा पळय तितून कशें पॅकींग केलां, पोनाक कितें आसा, वयर कितें आसा, खंयचे कपडे दिवपाचे, कितें घालपाचें केन्ना हें सगळें म्हाका खबर आसा, हेका खबर आसपाना. आतां तेन्ना डिलिव्हरी टायमार कोण आसतलो म्हाज्या वांगडा, सिस्टर कोणा कडेन कितें मागतलें म्हाका कांयच खबर ना. सो तेका लागून हांवें कितें केलां हे जे कपडे आसा पळय ते सेपरेट एका पिशव्यान घालून दवरल्यार. म्हणल्यार कशें एक मांडो जो आसा पळय तो हांगासर व्हायट कलरचो एक मांडो आसा
सो तो एक सेपरेट घेतला हांवें. आतां तो लागतलो काय खबर ना, ती कितें मागता तें बी म्हाका खबर ना. इफ सपोज कितें पुसपाक मागलें जाल्यार हो एक असो करून, कपडे मागले जाल्यार हांवें मुद्दाम जावन ते व्हायट कलरचे ड्रेस आसा पळय न्हू ते हे करूं ना, काडूं ना. सो हो ड्रेस घेतला. ओके, सो तो मागीर तांकां थंय व्हायट कलरचे म्हणटकीर मातशें ऑड वता न्ही, अशें म्हणून एक लंगोट आनी एक हे जे आसा पळय हो ड्रेस. तो आतां डायपर बीन ती तेन्नाच घालून काय भायर हाडपा ना न्ही, जस्ट ड्रेसच घालतली अशें म्हणून एक ड्रेस आनी एक लंगोट जी आसा पळय ती, आनी हो गुठ लावपा खातीर. म्हटल्यार कशें खबर आसा, असं करून ताका टोपी आसा. ओके, आनी अशें करून बेबीक जो आसा पळय तें घालून अशें करून गुठ लावपाचो, असं कॅरी करपाचें. ओके, हो एक आसा तो हांवें काडला. सो म्हळ्यार ती मागीर मागता न्ही सिस्टर बीन भुरग्याक गुठ लावपाक, जावं कपडे मागतली. फॉर शुअर कपडे मागतली हें फॉर शुअर. सो ते कपडे आनीक हो गुठ लावपाक. आनी हो जो मांडो जो आसा पळय तो हांवें एक्स्ट्राचो घेतला, म्हळ्यार घातला तितू भितर. इफ सपोज मागलो ना कितें पुसपाक दी, जावं हो ऑरेंज कलर जो हांवें तुमकां आतां दाखयला पळय तो नाका, बेश्टे गुठ लावपाक कितें दी म्हटल्यार हेका गुठ लावपाक मेळटा न्ही. अशें म्हणून मागीर हेणें आबूजपणां करून हा खंय कितें अशें म्हणून आबूज जावपाक नाका अशें म्हणून हेतून घातला आनी हेका दाखोवन दवरलाय बीन हांवें. सो म्हाज्या खातीर इतलेंच कांय ना, बेबीचेच कपडे आनी मांडे आनी तेच सगळे खूब आसा. बाकी हांव कितें एडजस्ट करपाक शकता, बेबी वांगडा कांय एडजस्टमेंट जावपाक शकना न्ही, तेका लागून. तर हेचे भायर म्हाका अशें दिसता इतलेच आयटम घा म्हणून. आतां कितें कॅरी करपाचें कितें ना हेच्या भायर म्हाका कांय खबर ना. तुमी आसात न्ही मागीर कमेंट करून सांगता, प्लीज तुमी कमेंट करून सांगात मागीर की हांणी कितें कॅरी करपाक जाय तें. आनी म्हाजे एक सबस्क्रायबर आसा तेणें म्हाका कमेंट केल्लो पयर 4 दीस पयलीं चवथ बी जावन की तुवें आजून बॅग पॅक करूं ना, कांय शेअर करूं ना अशें म्हणून. हांवें म्हटलें ना आजून कांय फायनल पॅकींग करूं ना, बट जें कितें आसा सगळें लागीं करून दवरलां अशें म्हणून. मागीर ताका हांवें विचारलें, तेजी बीन रिसंट इन सेन्स जालें 1 वर्स जालें तेज्या भुरग्याक. सो मागीर ताका हांवें विचारलें, तें म्हाका म्हणटालें हॉस्पिटलान बकेट बी व्हरपाक पडटा कित्याक की आतां भुरगे मुतयता. सो तूं तेजें लंगोट बीन जें आसा पळय तें काडून जमनीर काय उडोवपाक शकना, किंवा प्लास्टीक पिशव्यान घालून काय दवरपाक शकना न्ही बांदून. सो एक बकेट बी कितें व्हर. सो ते यूज केल्ले कपडे जे आसा पळय ते तितून तूं घालूं शकता. जावं हॉस्पिटलान एक हॉस्पिटलान ते म्हाका म्हणटाले भुरग्यांक न्हाणोवपाक बसून अशे एकामेकाच्यो बकेट्स बी ज्यो आसा पळय त्यो यूज करनात. म्हळ्यार प्रायवेट हॉस्पिटल थोडी हॉस्पिटल प्रोवायड करता, थोडी विचारतात हाडल्या का म्हणून. अशें आसता न्ही की न्यू बेबीचे आसता पळय ताका आमी सगळेच न्यू यूज करता, दुसऱ्याले यूज करना अशें. सो ती विचारता इफ सपोज तुवें प्रोवायड केलें जाल्यार तुका बरें, ना जाल्यार ती तेंची ओल्ड मागीर यूज करता अशें म्हणून. सो तेणें म्हाका ती एक बकेट सांगली घेवपाक. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार खोबरेल तेल. कालच्या व्हिडिओन तुमकां हांवें म्हटलेलें की हांव तेल यूज करतलें म्हणून, बट तेल जें आसा पळय न्हू तें माक हाडटलें. मागीर माक सांगलें हांवें प्युअर जें खोबऱ्याचें तेल काडटा पळय तें मान घेवन दवरलां. सो तें तेल माकडेन आसा, माक सांगलें धाकटे बॉटलीन घालून कॅरी कर अशें म्हणून. तुमी म्हणटले आतां इतलेशे सामानाक इतलें व्हडलें बॅग कित्याक कॅरी करतालो म्हणून. सो जशें की तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन बी सांगलां की म्हाज्या घरा कडल्यान हॉस्पिटल जें आसा पळय तें खूब पयस आसा. हांवें हेका म्हटलें की तुजे बीन कपडे बिपडे जे कितें आसा पळय ते बॅग हांव कॅरी करताच न्ही, तितून थोडोसो स्पेस उरता, तूं तुजे थोडेशे कपडे बी जे आसा पळय ते कॅरी कर. इफ सपोज घरा कडेन वचूं मेळूना जावं कितें जाल्यार शावर घेवपाक वचूं मेळूना कितें जालें जाल्यार एटलीस्ट 1-2 जोडी कपडे जे आसा पळय ते हेचे बीन कॅरी करपाकच जाय न्ही. ताका लागून हेका बी म्हटलें हांवें तुजे बीन 1-2 जोडी कपडे जे आसा पळय ते तूं कॅरी कर. यूज जालना जाल्यार ओके, नो प्रॉब्लम. इफ सपोज अशें फाल्यां जावपाक जायना ना आपूण हांगाच आतां घरा कडेन वचूं मेळना, हांगाच शावर घेता आशिल्लो, सो कपडे हाडप आशिल्ले असो हो मायंडान सेकंड थॉट येवूं जायना न्ही. ताका लागून हांवें हेका म्हटलें 1-2 जोडी तूं कॅरी कर. मागीर ते सावड्डे तेजे कपडे बी आसाच, सो तो घरा कडेन यो वच करतली. बट गेले जाल्यार सुद्दां हेका वचपाक मेळटलें म्हणून बी कन्फर्म ना न्ही, ताका लागून. ओके, सो ताका लागून ते हांवें येदें व्हडलें बॅग जें आसा पळय तें कॅरी केलां. तितून हें सगळें सामान आनी अशें करून ही जी बॉक्सीस आसा पळय तांकां खूब स्पेस लागता. ओके, ताका लागून ते येदें व्हडलें सगळें कॅरी करपाक पडटा बॅग जें आसा तें. तर हांव हें आतां सगळें जें कितें तुमकां दाखोवपाक काडलां पळय तें सगळें घालून घेता. आनी अशें ना की सगळेच बेबीचे प्रॉडक्ट सुद्दां तितून जाले अशें म्हणून. हे पळयात हांगासर हे सगळे पॅम्पर्स, मागीर ते ड्राय शीट्स एंड ऑल हे सगळें जें आसा पळय
ते म्हळ्यार तितून जावना उरले जायना तितू भितर म्हळ्यार बेबीच्या बॅगान. सो ते म्हाज्या बॅगान घालतले हांव आतां. ताका लागून येदें व्हडलें बॅग. ओके, सो चलात तर हे सगळे हांव घालून घेता बॅगान भितर. म्हाजे कपडे, हेचे कपडे, बेबीचे जे कितें उरला ते. आनी हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.